एवरीवन, आमच्या चॅनलाचेर तुमकां स्वागत. आयचो टायटल पळोवन तुमकां कळलाच आसतलें की आयचो व्हिडिओ कित्या बद्दल आसा तो आयज आमी पावसा बद्दल थोडी वाक्यां शिकतली. हो व्हिडिओ तुमकां पावसाच्या दिसांनी कोंकणीन उलोवपाक खूब मदत करतलो. चला तर बेगीन सुरू करूया. So this means hello everyone, welcome to our channel. So looking at the title you would have understood what the video is all about. So today we are going to learn some important sentences about the rain. This video will help you a lot in speaking Konkani during the rainy days. So come on, let's start quickly. It is raining. Paus patta. Paus patta. It is raining very heavily. खूब मोठो पाऊस पडटा. खूब मोठो पाऊस पडटा. As soon as it rains, the power goes. पावस येयलो म्हणटकच लायट वता. पावस येयलो म्हणटकच लायट वता. My phone isn't charged. When will the power come back? म्हजो फोन चार्ज ना. लायट केन्ना येतली? म्हजो फोन चार्ज ना. लायट केन्ना येतली? Light the candle. It has become very dark. मेणवात लाय. खूब काळोख जाला. मेणवात लाय. खूब काळोख जाला. Don't go outside. It has become very muddy. भायर वचनाका. खूब चिखल जाला. भायर वचनाका. खूब चिखल जाला. Take an umbrella while going out. भायर वतना सत्री घेवन वच. भायर वतना सत्री घेवन वच. I forgot to wear my raincoat. हांव म्हजो रेनकोट घालपाक विसरलो. हांव म्हजो रेनकोट घालपाक विसरलो. I got wet in the rain. हांव पावसांत भिजलो. हांव पावसांत भिजलो. हांव पावसांत भिजलें. If you are a girl, you must say हांव पावसांत भिजलें. And what a lady will say, let me know in the comments. Want to drink hot tea in this rain? म्हाका ह्या पावसांत गरम च्या पिवपाक जाय. म्हाका ह्या पावसांत गरम च्या पिवपाक जाय. The clothes aren't dry. कपडे सुकिल्ले नात. कपडे सुकिल्ले नात. The rain is splashing inside. Close the windows. पावस भितर मारता. जनेल बंद कर. पावस भितर मारता. जनेल बंद कर. Bring the clothes inside. कपडे भितर हाड. कपडे भितर हाड. The roof of the house is leaking. पावसाचे उदक नळ्यांतल्यान गळटा. पावसाचे उदक नळ्यांतल्यान गळटा. The frogs are croaking everywhere. बेबे सगळे कडेन डराव डराव करता. बेबे सगळे कडेन डराव डराव करता. As soon as it's evening, lot of mosquitoes come inside. सांज जातकीर खूब किमसां भितर येतात. सांज जातकीर खूब किमसां भितर येतात. Roads are full of potholes. रस्त्यांचेर खूब फोणकुलां जाल्यांत. रस्त्यांचेर खूब फोणकुलां जाल्यांत. Because of the rain there is a huge traffic jam. पावसाक लागून खूबच ट्रॅफिक आसा. पावसाक लागून खूबच ट्रॅफिक आसा. Mud has splashed all over my vehicle. म्हज्या गाडयेचेर चिखल उसळ्ळा. म्हज्या गाडयेचेर चिखल उसळ्ळा. Bus was very crowded today. आयज बसीन खूब गर्दी आशिल्ली. आयज बसीन खूब गर्दी आशिल्ली. Drive slowly. The road has become slippery. सवकास चलय. रस्त्यार निसरट जाल्या. सवकास चलय. रस्त्यार निसरट जाल्या. The weather is very cold. आयज हवामान खूब थंड आसा. आयज हवामान खूब थंड आसा.
It feels amazing to watch the rain sipping hot tea. गरम च्या पीत पावस पळोवपाक खूब बरें दिसता. गरम च्या पीत पावस पळोवपाक खूब बरें दिसता. I didn't go to work because it rained too heavily. आयज खूब पावस पडलो देखून हांव कामाक वचूंक ना. आयज खूब पावस पडलो देखून हांव कामाक वचूंक ना. Because of heavy rain, school has holiday today. खूब पावसाक लागून आयज शाळेक सुटी आसा. खूब पावसाक लागून आयज शाळेक सुटी आसा. My bag and books got completely drenched. म्हजे बॅग आनी पुस्तकां सगळीं भिजली. म्हजे बॅग आनी पुस्तकां सगळीं भिजली. I have got cold and cough. म्हाका थंडी जाल्या आनी खोकली लागल्या. म्हाका थंडी जाल्या आनी खोकली लागल्या. Getting drenched in the rain has given me a headache. पावसान भिजून म्हजी तकली दुखता. पावसान भिजून म्हजी तकली दुखता. Drink hot water, otherwise you will fall sick. गरम उदक पी नाजाल्यार बरो ना जातलो. गरम उदक पी नाजाल्यार बरो ना जातलो. The internet isn't working. The network is gone due to the rain. इंटरनेट चलना. पावसाक लागून नेटवर्क गेला. इंटरनेट चलना. पावसाक लागून नेटवर्क गेला. आयच्या व्हिडिओ खातीर इतलेंच. ही वाक्यां घरा शेजाऱ्या उलोवन प्रॅक्टीस करात. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करून विसरूं नाकात. पावसा दिसांनी आपली काळजी घेयात. देव बरें करूं. फुडल्या व्हिडिओंत मेळुया. This means that's all for today's video. Practice speaking these sentences with your neighbors. If you like the video, please like, share and don't forget to subscribe our channel. Take care of yourself during the rainy days. Thank you. See you in the next video.